वास्को बायणा हांगा आशिल्ल्या माता विद्यालया कडलो रस्तो कांय कारणाक लागून कितलींशींच वर्सां जालीं तसोच उरिल्लो। सुमार 19 वर्सां उपरांत हो रस्तो डांबरीकरण करपा खातीर परवानगी मेळ्ळ्या। मंगळारा ह्या रस्त्याचे आमदार कार्लोस आल्मेदाच्या हजरेन उक्तावण जालें। ह्या रस्त्यान सुमार हजारांनी लोक यो वच करतात, देखून हो रस्तो जावपाची गरज आसली, अशें माता विद्यालयाचो प्रिंसिपल शिरोडकारान सांगलें। हो रस्तो म्हटल्यार आमचें एक स्वप्न आसलें आणि जेन्नाच्यान हांव हांगासर स्कुलान टिचर म्हणून लागलो 84च्यान तेन्ना हो रस्तो आसलो आणि कांय वर्सांनी तो रस्तो पेट्यार जालो। हांगासून CISFचे बसी वचूंक लागले, ताका लागून तो रस्तो पिड्ड्यार जालो आणि हळूहळू त्या रोडाची सारकी वायट परिस्थिती जाली। पूण प्रत्येक वेळा आमी आमच्या स्कुला तर्फे किंवा PTAक घेवन जे अथॉरिटीज आहा कन्सर्न अथॉरिटी तांकां आमी कॉन्टॅक्ट केला। MPD चेअरमनाक कॉन्टॅक्ट केला, इवन आमचे MLA कार्लोस आणि दीपक नायक जो काउन्सिलर आहे ह्या वाट्याचो वॉर्ड नंबर 12 त्या लोकांनी हेल्प करून आमकां MPDन NOC दिला आणि NOCन आता ह्या रोडाचें काम जालें। हांव खूब खूश आसा की ही लॉंग पेंटींग आमच्या स्कुलाचीच न्हू तर सगळ्या पब्लिकांची रिक्वायरमेंट आसा। रोड मस्ट आतां अशें जाल्लें आसा की गांवांगांवान रस्ते गेल्ले आसा आनी इतल्या सिटी हार्ट ऑफ द सिटी जर रोड असो ना, कंडिशन अशें वर्स जाल्यार चिंतपाचें पडलें। पूण एनी हांव आज खूश आसा, कितें आसूं कोणाच्याय सपोर्टान पण बऱ्या हिनी आमचो रोड जाता आणि हांव रियली थँक्स म्हणटा त्या लोकांक जे कोण लोक हांगा आमकां हेल्प करपाक आयले, जे लोकांनी विचार केलो की बाबा ही रस्त्याची गरज आहा। हांगासर दिसाक जवळ जवळ ना म्हटल्यार 10 ते 12,000 पब्लीक मुवमेंट जाता। पब्लीक मुवमेंट रेल्वेचे पॅसेंजर टुरिस्ट आणि हांगाचे भुरगे ना माता स्कुलाचीच न्हू बाकी स्कुलांची गव्हर्मेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, हांगाची अंजुमन, गव्हर्मेंट बायणा हे सगळे हायर सेकंडरी सगळीं भुरगीं हांगासून वयता। तेन्ना हो रोड म्हाका दिसता इतलो इम्पॉर्टंट आहा तसो हायवे नॅशनल मेन रोड आहा तसो इम्पॉर्टन्स आहा। 5 वर्सां पयलींच हो रस्तो जातलो आसलो, कांय कारणाक लागून तसोच उरलो। आयज ताचें उक्तावण जाता म्हूण खोस दिसता। तशेंच ह्या रस्त्याचें काम आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी MPDच्या अध्यक्षा खातीर जालें, अशें नगरसेवक दीपक नायकान सांगलें। एक 10-12 वर्सां जाली पेंडींग आसा आणि हो रोड हांगा नासल्या कारणान हांगा खूब लोकांची भुरग्यांची आनी लोकांची येवपा वचपाची खूब धानल जातली। पावसान जाल्यार विचारूच नाका, आमकां खबर आहा पावसान हांगा कितले त्रास जातले पळय ते। ह्या रोडाचो सगळो श्रेय आमच्या आमदाराक वयता। हेचो जवळ जवळ कॉस्ट आहा 15 लाखाची कॉस्ट आसा आणि हो रोड ऑलमोस्ट जाल्लेलो भितर आसा। आतां हे सगळे जितले 10-12 वर्सां जाल्लेली हो रोड अजून जावंक नासलेलो आणि हेच्या फाटल्यान मेजर जो आहा तो म्हणटा तो MPD चेअरमॅन आसा जेणे आमकां NOC दिल्लेली आसा। जे पयलींचे चेअरमॅन आमकां दिवंक ना ती ह्या MPD चेअरमॅन NOC दिल्लेली आसा आणि तो NOC चेअरमॅनाची NOC मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या वास्कोच्या MLAन बरी फास्ट इनिशिएटीव घेवन हो रोड कंप्लीट केल्लो। हो रोड म्हाका दिसता एक 5 वर्सां पयलीं कंप्लीट जावपाचो आसलेलो, पूण कांय कारणाक लागून 3-4 फावटी टेंडर केलो। हो रस्तो दुसरे कडेन वळोवपाचो प्रयत्न MPD चिंत्ताली, अशें कार्लोस आल्मेदान सांगलें। हो रोड एक्चुअली MPD शिफ्ट करूंक सोदताले ऑन द बॉर्डर आनी ग्राउंड हॉलो करपाक सोदताले। आमबाई परिकाराक सांगून चेअरमॅनाक सांगून NOC घेयले आनी आयज हो रोड जाता। दी रोड विल बेनिफीट स्टुडंट्स एज वेल एज लोकल्स। वन मोर थिंग आय वॉन्ट टेल इज वी वॉन्ट टू शिफ्ट माता स्कूल टू तानिया ऑपोजिट। आय एम शुअर कोमदा चालू आहा, डिस्कशन चालू आहा। सो आय होप टू शिफ्ट इट इन द नेक्स्ट 1-2 years.